मॉन्सून आज केरळ आणि ईशान्य भारतात पावलो. परिस्थिती अशीच उरल्यार 6 ते 8 जून मेरेन मॉन्सून गोंयांत पावतलो. बंगाल उपसागराचेर कमी दाबाचो पट्टो जावन तयार जाल्लें वादळ मोरा सध्या उत्तर पूर्वे वटेन चल्लां. मॉन्सून हरशी जूनाच्या पयल्या सप्तकात केरळात पावता. अंदूं सप्तकभर बेगीन पावला. गोंयांत फुडल्या 24 वरांत बरोच पावस पडपाचो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. मान्सून केरळांत पावल्या उपरांत वातावरण तशेंच पोषक उरल्यार 8 दिसां भितर गोंयांत पावता. गोंयांत सध्या मान्सून पूर्व पावस सुरू जाला. फुडल्या 24 वरां भितर गोंयच्या खुबशा वाठारांनी बरेपैकी पावस पडूं येता. गोंयचे वेधशाळेक आतां हांगासरल्या रडाराचेर गोंयचो वेदर डेटा मेळटा. आज केरला में मानसून पहुंच गया है. नॉर्मल डेट केरला में पहुंचने का 1 जून है और 2 दिन पहले 30 मई को जो है गोवा में ऑनसेट हो गया है. सो टिल डेट द मानसून एडवांसमेंट इज नॉर्मल. So if it is fully normal, we are expecting that around 6 it will take place, or it will be, if some delay will be there, 1 or 2 day after 6 it will be declared, but the date is not forecasted. So we are expecting 6 onwards. Abhi we are finding that one offshore trough has formed. That is a good thing for monsoon. So abhi just now today we have seen that one offshore trough is running from South Maharashtra to Kerala coast. So due to that some rainfall activity will start in Goa. So for next 24 hours light to moderate rain will occur at many places in Goa, and after that, since that cyclone will go and that little less rain will be there, then after 2nd to 5th day light to moderate rain at few places will be there, but next 24 hours some good rain is expected. मोरा वादळाचो खंय गोंयांत व्हडलोसो परिणाम दिसचो ना. नहीं, वो साइक्लोन जो है it is now crossing to Burma, Bay of Bengal cyclone मोरा, it is crossing to Burma, not Sri Lanka. So abhi that is not going to affect much to our place. भारतीय वेधशाळा उक्तायता त्या अदमासा प्रमाण अंदू मॉन्सून नॉर्मल आसतलो. मान्सून केरळांत वर्सा परस 2 दीस पयलींच पावला. हरशी तो 2 जून मेरेन पावतालो. If you look at standard deviation of onset of monsoon, it is about 5 days. A normal date of onset of monsoon over Kerala is 1st June. So you can say 2 days before the normal date is arrived, but within standard deviation. So therefore it is a normal onset over Kerala. The second stage of forecast will be issued next week, where we will give more specifics about the regional distribution of rainfall and rainfall during the individual months like July and August. 3 days earlier by India Meteorological Department, the severe cyclone storm Mora crossed Bangladesh coast today between 7:30 and 9:30 hours IST, about 30 kilometers south of Chittagong. And at the time of landfall, it was a severe cyclone storm, and it has already started causing rainfall over the northeastern states. And we have declared onset of monsoon over northeastern states, especially parts of Mizoram, Nagaland, Manipur, and East Arunachal Pradesh. Bureau report, Prudent. सचिवालय सोडून बाकीच्या सरकारी स्टाफाक पावसाच्या दिसांनी रेग्युलर आणि कंट्रोल रुमांनी मेळून 24 वरां ड्युटी करची पडटा. कॉम्पेन्सेटरी ऑफूय सारखी घेवंक दिनात. रेग्युलर पोस्टाची ड्युटी आणि रातची कंट्रोल रूम ड्युटी म्हळ्यार घासाघीस जाता. सचिवालयाच्या स्टाफाक मात डे टायम वा नायट टायम 12 वरां ड्युटीची सूट मेळटा. सगळ्या स्टाफाक एक सारकेच नेम लावचे म्हणून कर्मचारी संघटना मागता. तांणी कलेक्टराक लेटर बरयला. मान्सूनात सरकार दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बीडीओ आणि मामलेदारांक घेऊन सगळ्या तालुक्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंट स्किमी खाला पावसानी हुंवार, बुट्टी, वादळा सारकेल्या अरिश्ट व्यवस्थापनाक म्हणून कंट्रोल रूम उबारता. सेक्रेटरिएटाच्या स्टाफाक ह्या कंट्रोल रुमांनी ड्युटीर घाल्यार रेग्युलर ड्युटी वा कंट्रोल रुमाची ड्युटी अशी दिसाक सूट असता. सेक्रेटरिएट सोडून बाकीच्या सरकारी स्टाफाक खंय सेगीत 24 वरां दोन्ही ड्युट्यो करच्यो पडटात. मान्सून जेन्ना गोंयांत सुरू जाता तेन्ना आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे थ्रू बीडीओज आनी थ्रू मामलादार्स कंट्रोल रूम सेटअप करता इन एवरी तालुका. आनी ते कंट्रोल रुमान टू कंट्रोल द नॅचरल कॅलॅमिटीज, हिंगा लॉस ऑफ लायफ आनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ही प्रिवेंट करपाक ते कंट्रोल रूम सेटअप करता. आनी तातूंत स्टाफ डिप्लॉय करता ते सगळे डिपार्टमेंटांतले करता, इन्क्लुडींग सेक्रेटरिएट. म्हणटकूच नायट ड्युटीक पळय जेन्ना स्टाफ आसता तो चड करून 6:30 ती
दुसरे दिसा सांजेचे 6 ती दुसरे दिसा सकाळचे 9:30 इतल्या टायमाची तो शिफ्ट करता. पूण आउटसायड सेक्रेटरिएट स्टाफ आसता तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता तांचे डिपार्टमेंट, तुम्ही रेग्युलर ड्युटी करा आनी ते उपरांत तुम्ही ते कंट्रोल रुमान ड्युटी करा म्हणून. म्हणटच सेक्रेटरिएटान कितें परंपरा चलता की जो कोण नायट ड्युटी करता ताका ते दिसाक ते कामाक येनाका म्हणटा. ते ऑर्डरीचेर स्पेसिफाय केल्ले आसा की तुम्ही डे ड्युटीक येवपाचें ना, डायरेक्ट नायट ड्युटी करपाची आनी दुसरे दिसा कंपेन्सेटरी ऑफ तुमकां जाय जाल्यार घेवपाची, नाका जाल्यार तुमी विदीन 1 मंथ घेवपाची. आनी जी कंपेन्सेटरी ऑफ आउटसायड सेक्रेटरिएट स्टाफ आहा पळय ती लिबरली दिना. ती ते कितें म्हणटा, जरी तर ऑफिसाक गरज आहा जाल्यार तुमकां ती दिवची ना. म्हणटच पयले सद्याक तो 24 तास काम करता आनी ते उपरांत म्हणटा ते आनीकूय काम कर 9:30 ती दुसरे दिसाचो दुसरे दीस रेग्युलर ड्युटी कर. हें सारकें न्हू. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना उलयता ती पळयल्यार हो कंट्रोल रुमाचो स्टाफ ड्युटी करपाचे परिस्थितीत आणि मनस्थितीतूय असना. सरकाराच्या कंट्रोल रुमाचे यंत्रणेचेच व्यवस्थापन जाग्यार ना. वेळ प्रसंगाक अरिश्ट व्यवस्थापन उरले कडेकूच. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. 8वी मेरेन नो डिटेन्शन पॉलिसीक लागून भुरग्यांनी अभ्यास सोडला. अनुसान परीक्षेक बसना वा कमी मार्क पडटा त्या भुरग्यांक एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासींक बसयतले म्हूण शिक्षण मंत्री पर्रीकार उलयला. जुलय म्हयन्यासान गोंयांत प्लास्टीक पोतयांचेर बंदी घालतले. कोणीय पोतयो विकता आसत वा विकत्यो घेता आसत जाल्यार तांकां खंय तालाव पडटलो. एडिसीन पणजे सांतिनी सुबारिल्ल्या पार्काचे घटक राज्य दिसा पर्रीकारान उक्तावण केलें. शिक्षण कायद्यातले नो डिटेन्शन पॉलिसीक लागून भुरगे शिक्षण शत्रू जाल्यात. ह्या शिक्षणीक संकटाचेर सरकारान आतां दुसरो उपाय काडला. परीक्षेक सापूच बाबत परफॉर्मन्स आशिल्ल्या भुरग्यांक रेमेडियल वर्क घेतले. भुरग्यांच्या परफॉर्मन्साचेर टिचरींचे रिपोर्ट कार्ड तयार जातले. भुरग्यांक पास करप 8वी पर्यंत कोणाक तरी आयडिया आयली कपिल सिब्बलाक भुरगे ऑटोमॅटिक पास 8वी पर्यंत. पेपरूच बरयनात. म्हाका अनेक टिचरांनी सांगला आतां आमी इंट्रोड्यूस करता परीक्षा. फेल करचे ना भुरग्यांक, रेमेडियलाक बसयतले. पण त्या बरोबर भुरग्यांचो जो रिपोर्ट आसा पळय 3री म्हाका दिसता 5वी आनी 8वी कितें तरी थरतांचे ह्या मदल्या 6 म्हयन्यांक केन्ना तरी जातली परीक्षा. पण त्या भुरग्याचो रिपोर्ट आहा तो भुरगो पास जाता काय फेल जाता हाज्या पेक्षा त्या रिपोर्टा वयल्यान टिचर पास जाता काय ना ही चिंता करपाची गरज आहा. ना ती करतले. टिचरांचे अपग्रेडेशन तांकां ट्रेनिंग करचें पडटलें. हो सगळो क्वॉलिटी एज्युकेशन हो आतां विशय आसूंक जाय. बाकीचे विशय कोण तूं डायवर्ट करपाक सोदता. शाळा खूब जाल्यो. प्लास्टीक पोतयो वापरपाच्यो बंद करात म्हूण उलोय पर्रीकारान मारलो. प्लास्टीक पोतयो सोडा, संवय करा. आतांपासून जुलय पासून प्लास्टीक पोती जर कोण विकता आसतना घेता आसतना मेळ्ळो जाल्यार बॉल्साक बरो खार पडटलो आनी कडक पडटलो. म्हणजे 5,000 रुपया पर्यंत सुद्दां खार पडूंक शकता. त्यामुळे सुरवातीक जाल्यार कमी आसत पयले 6 म्हयने. पण प्लास्टीक पोती म्हारग पडूंक शकता हें लक्षात धरा. आतांपासूनच संवय करा. पयलीं आवय बापूय म्हजो हाजी पोती घेवन वतालो बाजारात. आवय म्हणजे नुस्त्याक वता आसतना तिजी नुस्त्याची पोती वेगळी आशिल्ली, भाजयेची पोती वेगळी आशिल्ली. ते बरोबर घेवन वताले. आतांय व्हरपाक कितें जालें. गोंयांत मंगळारा 30 मायांक मनयलो तो 30वो घटक राज्य दीस. This is today is 30th May, which is 30th anniversary of Goa becoming state. So on this day I remember contribution of all those who ensured that in opinion poll Goa remains independent. It incidentally happens to be 50th year of opinion poll also. I remember them, their contribution. Wish all the Goans best Independence Statehood Day, and only expect that they will cooperate with the government to take Goa forward. आज पहिली म्हणजे तुमकां सगळ्यांक 30व्या गोवा स्टेटहूड दिन म्हणजे गोवा राज्य दिनाचे सगळ्यांक परबीचा. गोंय राज्याक राज्य जावन 30 वर्सां जाली. 1987 गोंय हे एक राज्य म्हणून घोषित जाल्लें आनी आयज आमी 30 वर्सां पुराय करता. 30 मेक आमची EDCची बिल्डिंगूय उक्तावण जाल्लें. म्हणजे आमची जी आमची भव्य बिल्डिंग आसा हांगा ती बी 30 मे 88 ह्याच दिसा ताजें उक्तावण जाल्लें. म्हाका दिसता हो आयचो दीस एक म्हत्वाचो दीस
ईडीसीक लागून आनी डेफिनेटली गोंय राज्याक. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक ब्रेक.